हेब्रेवांक पत्र आवेसवोर जेजू क्रिस्ताचें असोल यादनिकपण. ओपूट भावार्थ सांबाळची गरज. हे विशीं जायतें सांगचें आसा, पूण कितेंय समजूंक तुमी जड मोनाचीं जाल्यांत देखून ताची समजणी तुमकां दिवंक कठीण. खरेंच, आतां पर्यंत दुसऱ्यांक शिकवण दिवंक पुर्ती जावंक तुमकां जायतो वेळ मेळटा. तरी आनीक कोणें तांकां देवाच्या उतराची मुळावी शिकवण नव्यान दिवची गरज आसा. कोणाक दूद पिवची गरज आसा तर ताका अजून दुदाचें बाळ म्हणचें. कितें बरें कितें वायट तें ताका समजना. वाडलोलीं मनशां निबोर जेवण जेवतात. बऱ्या आनी वायटा मदें अंतर वळखूंक तांकां अभ्यास आनी अनुभव आसा. अशें आतां क्रिस्ता विशीं मुळावी शिकवण सांडून अदीक सोंपून शिकवणेचेर लक्ष घालून फुडें वचुया. मुळाव्या स्वताची आनीक खबर करची न्हय. ती मुळावी स्वता म्हणल्यार हीं मरण हाडटात तीं कर्तुबां सोडून दिवप, देवाचेर बावार्थ दवरप, शुद्धीच्या रितीं विशीं, हात दवरपाच्या रितीं विशीं, मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणा विशीं आनी देवाचे जडटेच्या सासणाक तोखतल्या निर्णया विशीं शिकवण. म्हणटच फुडें वचुया आनी देवाची खुशी जाल्यार हेंच करूंक आमचो हेतू. मनशांक जर एक पावट उजवाडाक पावयलीं, सर्गीचें देणें तांणी चाखलें, तांकां पवित्र आत्मो मेळ्ळो, देवाच्या उतराची घटसाण तांणी चाखली आनी येवचो आसा त्या युगाचें बळ तांणी अणभवलें. आनी तरी आसतना भावार्थाच्या मार्गावेलीं जर तीं कोडसडलीं, तर असल्यांक नव्यान जिवीत बदलूंक परतून हाडूंक जावचेंच ना. तीं आपणाचेरूच कास्त मागून देवाच्या पुताक नव्यान खुरसार मारतात. सोबेमाजार ताच्यो केडण्यो करतात. खरेंच जमीन आपणाचेर परतून परतून पडटा तें पावसाचें उदक पिवून रोयतल्याक आदावाचीं झाडां उत्पन्न करून देवाचो आशिर्वाद घेता. पूण ते कांटे आनी सोरांटे उत्पन्न करीत जाल्यार ती कित्याकूच उपकारो ना आनी तिका देवाचो शिराप फावो जावं येता. उजो लावून तिका लासतली. बोरवंसो आनी धीर दिवपाचीं उतरां. पूण तुमी प्रितीच्यानो, हे भाशेन आमी उलयल्या जाल्यारूय तुमची घट अदीक बरी आनी सोडवणेचे वाटेर तुमी आसात म्हूण आमकां खात्री आसा. देव अनीत करिना. ताच्या नांवाचो मान राखून तुमी मोग दाखयला तो, भक्तांक तुमी आदार दिला आनी अजून तुमी आदार दीत आसात तो, हें सगळें तुमी केलां तें ताच्यान विसरूंक जायना. पूण आमची व्हड आशा हीच, तुमचो बोरवंसो सोंपाडणेक पावतसो तुमची उर्बा थीर सांबाळूंक तुमच्या मदल्या जण एकल्यान तीच मेहनत घेवची. तुमी आळशी जाल्लीं आमकां नाका. आपल्या भावार्थान आनी तिरायेन देवान बासायल्लें दायज जोडूंक पावत तांची देख तुमी घेतलोली आमकां जाय. देवाचे कात्रेची बासावणी. देवान आब्रामाक बासावणी केली तेन्ना ताणें सोपूत घेवन ही बासावणी केली आनी आपणावन व्हड कोण ना देखून आपणाच्याच नांवान ताणें हो सोपूत घेतलो. ताणें अशें म्हणलें, खरेंच हांव तुका सुभां आशिर्वादान भरतलों आनी तुजी संसत हिसपा भायर वाडयतलों. आनी अब्राहाम सोंसणीकाय दवरून थीर रावलो देखून देवान बासायल्लें तें ताका मेळ्ळें. मनशान सोपूत घेतात तेन्ना आपणावन कोण व्हड आसा ताच्या नांवान सोपूत घेतात. आनी कसलोय वाद उपजत तर सोपुता वरवीं सगलो वाद मिटोन येता. तेच परी आपल्या येवजणे विशीं आपली खुशी केन्नाच आपूण बदलचो ना म्हूण बासावणेच्या दायजाक
देव उक्तेपणी दाखोवंक सोदतालो देखून ताणें ती बासावणी सोपूत घेवन तीर केली. म्हणटच आतां बदलूंक जायना तसल्यो देवान केल्ल्यो 2 वस्तू आसात. तांचे विशीं देवाच्यान आमकां फटोवंक जायना. देखून आमचे मुखार दवरलेल्या परमेशाचेर आमचें मन घट लावन दवरूंक आमकां ताका शरणा आयिल्ल्यांक व्हड धीर मेळटा. जशें नागर दर्यांत होडे सुरक्षीत दवरता तशें हो परमेसो आमचें जिवीत सुरक्षीत सांबाळटा. जेजू मेल्किसेदेकाच्या जिनसाचो सासणाक स्थापलोलो आमचो परम याजक सर्गीच्या देव मंदिराच्या पड्ड्यांतल्यान वचून गाभाऱ्यांत आमचे पासत रिगलोलो आसा. थंय आमी पावसर हो आमचो परमेसो आमच्या जिविताक सुरक्षा दिता. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार.